रायबंदरा फेरी धक्क्यार एक मोटार थेट न्हंयेत गेली। बुधवारा मध्यराती ही घडणूक घडली। मोटार चलोवप्यान ब्रेक मारपाचो सोडून आबूज जावन एक्सिलेटराचेर पांय दवरलो आनी गाडी सरळ उदकांत पडली। फेरी बोट तेन्ना धक्क्यार नाशिल्ली। मोटारीन त्या वेळार दोग जाण आशिल्ले, कोणाकूच कांय जावंक ना। आपल्या इश्टाक मेळपाक म्हूण परशुराम राजपूत आनी ताचो इश्ट चोडणा वटेन वताले। परशुरामा कडेन ताच्या इश्टाची मोटार आशिल्ली। बुधवारा रातीं सुमार 1:30 तो रायबंदरा चोडणा फेरीबोटी धक्क्यार पावलो। परशुराम गाडी चलयतालो। फेरीबोट धक्क्यार नाशिल्ली। ड्रायव्हरान ब्रेक मारपाचो सोडून चुकून एक्सिलेटराचेर पांय दवरलो आनी गाडी सरळ उदकांत गेली। फायर सर्विसान सकाळीं 10:30 गाडी उदकांतल्यान काडली। गाडयेचो ओनर ताणें इन्फॉर्मेशन आतां दिला, श्रीधर आर कदम म्हणून शिमला ताणें इन्फॉर्मेशन दिला की तो बेलगांव कितें कपडे घेवपाक वचपाचो आसलो खंय आनी तितून ते गाडयेन दोग जाण मनीस आसले। ते चोडणा खंय कोणागेर एक रिलेटीव आसले पळय तांगेर वचून ताका तिंगेरसून वचून दुसरे दिसा ते वचपाक आसले। हे फेरीर खंय तो म्हणटा फेरीबोट नासली, तांच्यांनी लायट मारली म्हणटा डायरेक्ट, तिका कळोंक ना अशें डायरेक्ट भितर गेले अशें। डॅमेज सद्या कोणाक लायफ कोणाची डॅमेज जावंक ना। दोग जाण भितर आसले तांच्यांनी खंय आरशारसून भायर उडकी मारून सेफ जाले। लागीत देंवतेर अशें सडनली तर रावपाक म्हणून आनी सारको आबूज जालो। पांयान मातशें कितें हें जालें कितें जालें, ब्रेकार मारचे सोडून हांवें एक्सिलेटराचेर हें केलें। एक्सिलेटराचेर फेरी गेली म्हणजे सुटली गेली ती, म्हाका तें येत ना। हांव सारको हें जालो, कन्फ्यूज जालो। तो दिवाडचो फ्रेंड आहा तेजो, तेजे कपडे घेवपाक तेच निमताक फेरीबोटीक लायट दाखयली। लायट घेवपाक रांदपार रावचा पडटा न्ही। मागीर तेजी कितें पॅन्ट शिरकलो आनी एक्सिलेटरार पांय पडलो। फेरीबोट आशिल्ली तेन्ना? फेरीबोट लायट दाखोवची पडटा, स्पेशल मागोवची पडटा। स्पेशल भायर आसता मातशी। लायट दाखयली तेन्नाच कितें तरी पॅन्ट शिरकली तेजी। सारकें करपाक वयता एक्सिलेटर कितें तरी पांय दवरलो। चेतन गवस, प्रुडंटा खातीर। मायनिंग सुरू जावची म्हूण सरकार, विरोधी पक्ष जावं कामगार फुडारी कोणूच प्रामाणीक यत्न करनात असो आरोप गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान केला। तांणी तयार केल्लो गोवन वेलफेअर मायनिंग मास्टर प्लान बेगोबेग लागू करचो म्हूण कॉन्फेडरेशनान मागला। पणजेन जाल्लो महामेळावो हो फकत लोकांक पिशे करपा खातीर चल्ला तें सगळें राजकारण असो आरोप अजित सिंग राणेन केला। सरकाराचे मायनिंग धोरणाचेर गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान प्रतिक्रिया उक्तायली। फकत मायनिंग धोरण केलें म्हूण जायना, तिगून उरपी मायनिंगा खातीर मायनिंग मास्टर प्लान लागू करपाची गरज कॉन्फेडरेशनान उक्तायल्या। आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जो म्हणटात तो सस्टेनेबल शाश्वत हे जो आसा विकास जावपाक जाय किंवा शाश्वत मायनिंग म्हणटा पळय हे पिक्चर सांगता। NGOज वाले सांगता, आमचे कामगार संघटना सांगता की कामगारांची जी आसा न्ही, कामगारांची लोकांची आसा पळय त्यांच्या विकासाचो विचार जावपाक जाय, एक सर्कल सांगता। दुसरे सांगता एनवायरमेंटलिस्ट सांगता की निसर्गाचो विचार जावपाक जाय। जे उद्योगपती जे आसा ते म्हणटात हांगासर विकास जावपाक जाय, पण ह्यो तिनूय गजाली एकत्र रित्या येतलो आनी भितरल्यान जो विकास मेळटा पळय तो खऱ्या अर्थान जो आसा न्ही तो शाश्वत विकास। राज्य सरकार, विरोधक आनी कामगार फुडारी खणी सुरू करपाक प्रामाणीक यत्न करिनात अशें कॉन्फेडरेशन म्हणटा। कामगारांची जीण सुदारची हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। गोंयच्या कामगारांच्या भल्यासाठी म्हणून जे लोक भायर सरल्या, मागीर जावं ते कामगार नेते, जावं काय ते मागीर सत्ताधारी पक्षातले आमदार आणि मंत्री किंवा जावं ते ओपोजिशनातले आमदार जावं, हांकां कोणाकूच गोंयच्या जनतेचे आणि मायनिंग डिपेंडंट जे लोक आसा आणि मायनिंग उद्योगातले जे कामगार आसा पळय ह्या कामगारांचे विशीं कोणाकूच कितेंच पडलेलें ना। पणजेन जे कितें जालो तो एक मोठो शो आसलो, इट वॉज अ जस्ट म्हणजे आमी तुका मारलेल्या भशेन करता, तूं रडलेल्या भशेन कर। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। विठ्ठल पारवडकरान बरयल्ल्या चंद्रकला ह्या 7 एकांकिका पुस्तकाचें मंगळारा पणजे विमोचन जालें। हांगासर 18व्या पुस्तकाचें प्रकाशन जाता, जे चंद्रकला हे पुस्तकाचें नांव आसा आनी ते 7 एकांकिका मराठी एकांकिका आसात। हेच्या पयलीं म्हाजी 14 नाटकां प्रकाशीत जाल्लीं आसा, 2 एकांकिका संग्रह, 2 कविता संग्रह। न्यू वाडे वास्को रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग सुरवात जाला। सुमार कोटभर रुपया मोडून हें काम चल्लां। गेल्या ते 15-20 वर्सां कसोय रस्तो जायना आसलो आनी म्हाका सुद्दां खूब त्रास पडले। हांव नको कितें लागून कितें जिंक्स आसलें जाल्यार हांव नको कितें, पूण लास्टाक हांवें करून दाखयलो आनी वर्क ऑर्डर हातीन दिवन काम आज सुरवात जाल्लें आसा।
आनी हो फक्त आमी रस्तो करना, मातशें डिले जाले कित्याक एस्टिमेट वाडली. हांवें सांगलें बरो रस्तो हॉट मिक्स करता तेन्ना आमी गटरूय करपाक जाय. आमी बऱ्यांतले बरें गटरूय करता आनी हो रस्तो करता. पयर आमचो आदर्श नगर सुरू जाला, हो ऑलमोस्ट 1 करोड आनी तो एक 1 करोड 35 2 करोड 35 लॅक्स. हे भाशेन आमची कामां जायत आसा. ताळगांवच्या आयडियल हायस्कुलान खोर्ले प्राथमीक भलायकी केंद्राच्या जोड पावलान रॅली काडली. रस्त्यार कोयर उडोव नाकात, नितळसाण दवरात असो संदेश भुरग्यांनी दिलो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.